हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांकाळचो देव आसा बाबा, ताचे थंय जिवीत आसा. देवाचें उतर म्हणटा ताचे थंय जिवीत आसा आनी ताचें जिवीत म्हटल्यार मनशांक उजवाड. कित्याक मनशांक उजवाड? पळयात, हर एक मनीस एक काळोखाच्या वाटेर आसता. देवाचें उतर म्हणटा, ज्या वेळार तूं आवयच्या कुशव्यांत आसाय तेन्ना पासून पातकी जावन आसाय. तेन्ना पासून पातकी आसा. खंयचोच मनीस पवित्र आसूंक जायना. ज्या वेळार तो आवयच्या कुशव्यांत जल्माता त्या वेळार तो पातकी आसा. सो हर एक मनीस काळोखानसून जल्माता. तेचे विचार, तेचे वाडणे, तेचे चलणे हे हर एक काळोखांचें जिवीत आसता. पळयात, जायतीं जाणां आपल्या जिवितान चलतात. आमकां पळयात, ज्या वेळार आमी ल्हान आसता त्या वेळार जशें आमच्या जिवितान घडोंक जाय, देवाच्या लागीं आमी आसता तशें, वा देवाच्या लागीं आमी आसूंक जाय तशें आमचें जिवीत नासता ल्हान आसतना. पूण आमी आमच्या जिवितान एक वेगळ्या वर्ल्डान आमी रावत आसता. वेगळ्या वर्ल्डान. आनी मनीस तसोच चलता 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 चलता. तेका सजमना बाबा, तेच्या जिवितान तेका सजमना तो खंय आसता. तो कित्याक? तो काळोखान आसता. तो काळोखान आसता. देखून तेका सजमना मनीस खंय कितें करता. तो कितें करता तेका सजमना. आनी देखूनच देवाचें उतर म्हणटा, देवाचें उतर कितें म्हणटा? ताचें सोबें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशांक उजवाड. मनशांक उजवाड. तेचें सोबें जिवीत आसा आनी तें जिवीत जावन आसा मनशांक उजवाड. आयज जर तेचे भितर जर आमचें जिवीत ना, वा तेच्या भाशेन जर आमचें जिवीत ना, तर तें जिवीत ना. तें जिवीत ना. तें जिवीत ना. तें जिवीत ना. जायतीं जाणां सोदतात, जायतीं जाणां सोदतात जिवीत. जायतीं जाणां सोदतात जिवीत. ह्या वाटेन वयतात, त्या वाटेन वयतात, सोदतात जिवीत, सोदतात जिवीत. पूण तांकां जिवीत मेवना. ना, जिवीत मेवना. ना, तांकां जिवीत मेवना. ना. देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवाचो पूत काळोखानसून उजवाडाच्या वाटेर काडूंक ह्या संवसारान येयलो. देवाचो पूत काळोखानसून उजवाडाच्या वाटेर काडून ह्या संवसारान येयलो. कित्याक तेचे थंय जिवीत आसलें आनी तें जिवीत म्हटल्यार मनशांक उजवाड. आयज दर एकली जाणां चलतात आपल्या वाटेन चलतात. पूण ती वाट काळोखान आसता. ती वाट काळोखान आसता. पूण ज्या वेळार तांकां सजमता ती वाट काळोखान आसता आनी त्या वेळार देवाचें उतर तेंच्या जिवितान येता जाल्यार तेंचें जिवीत उजवाडीत जाता. आयज तेंच देवाचें उतर सांगता. तेचे वरवीं संपूर्ण कांय उजवाड आयला. तेचे वरवीं संपूर्ण कांय उजवाड आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सतत मोतीन धरात. तेचे सोबें सत आसलें आनी तें सत शेवट काय आमचे भितर जाय. जर तूं सताक घेवन चलनाय ना तर तूं जेजूक घेवन चलनाय ना. आनी जर तूं सताक वेंग मारनाय ना तर तूं जेजूक वेंग मारनाय ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इम्पॉर्टंट तुमच्या लायफान ज्या वेळार तुमी जिवितान चलतात त्या वेळार इम्पॉर्टंट आसता तुवें सताक वेंग मारूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. सो ह्या वेळार आमी आमचें जिवीत देवाक भेटोवया, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दीन वासया, तेची स्तुती करया. देवाचें उतर म्हणटा 1 कोरिंथीयन्स चॅप्टर 14:2, जो मनीस विचित्र भाशेन उलयता तो मनशा लागीं उलयना, तो देवा लागीं उलयता. कित्याक आत्म्यान सताची तो गुटाची खबर घालता.
प्रेज द लॉर्ड. ह्या वेळार ते देवाक वाखाणुया. Libra mahan trubu seke tane klendra mahan ta sekele. Ize truman trushaka tana klandra buhiti ne kisaka. Izendru bushike tana klara hintana saka tere bere bere. Ulibre mendana kaste klendra musaka tana makale. Izendru bushike tramantru saka tere bere tru. Alendre mehintra masuko tene klera hitana masuko. Izeta namashaka tana mahanta namana clerindana se. Izendra mantru shikitana clerindana sakatara. Izitru mushikindra mantru sakatiri mihindra batrusi. Olibra mandana kateribantana kastiri mitru mahantana saka. Uziti namashuku teni miklindra mahanturu saka. Orevindana saketun kuti namashaka tini cleri mihindra mase. आम्ही अनेक देवाच्या लागी येऊन जाय. आम्ही अनेक देवाच्या लागी येऊ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आयचे देवाचे उतर घ्या. प्रेज द लॉर्ड. 1 Corinthians chapter 3 verse 17. पहिली कोरिंथकरांचे पत्र 3 आणि 17. आणि देवाची उतर थंय कितें सांगता ते पळयात. जर कोणूय देवाच्या मंदिराचे निसंटन करीत, कितें म्हणटा, जर कोणूय देवाच्या मंदिराचे निसंटन करीत तर देव ताचो नाश करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हय एक बाकीत पावलू अधिकार सांगता देवाचो आमच्या जिवितांत करूंक येता तो. हय बाकीत पावलू एक अधिकार सांगता देवाचो आमच्या लायफान कितें करूंक जाता ते. प्रेज द लॉर्ड. पण देवाचें उतर कितें म्हणटा, जर कोणूय देवाच्या मंदिराचें निसंटन करीत. प्रेज द लॉर्ड. आतां हें पयलें सजमून घेवंक जाय आमच्या जिवितांत. देवाचें मंदीर म्हटल्यार कितें. पावलू म्हणटा देव मनशांच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरांत रावना. देव मनशांच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरांत रावना म्हणटा. ओके. एका स्वातेचेर जेजू फारिशेव सांगाताक, सादुकी सांगाताक उलयतना अशा भाशेन म्हणटा, हे मंदिर मोडात आणि 3 दिसांत हांव तें नव्यान उबारून दाखयतलो. कितें म्हणटा, हे मंदिर मोडात आणि 3 दिसांत हे मंदिर हांव नव्यान उबारून दाखयतलो. प्रेज द लॉर्ड. खंयच्या मंदिरा विशीं जेजू ख्रिस्त उलयतालो. कित्याक थंय सादुकी आनी फारिशेव म्हणटात हें मंदीर बांदूंक आमकां कितली तरी वर्सां जाल्यात, आनी हें मंदीर तूं मोडटलय 3 दिसांत परतून तूं नव्यान उबारतलय. देवाचें उतर कितें म्हणटा, तो देव मंदिरा विशीं उलयनासलो तर तो आपल्या मंदिरा विशीं उलयतालो. सो पयलें थिंक करात, पयलें सजमोन घेयात. देवाचें मंदीर हें मनशाच्या हातांनी बांदलेलें न्हू. ओके. सो देवाचें मंदीर हें तुजी कूड जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक मंदीर हें फातरांनी नसता मोगाच्या भावयणान. प्रेज द लॉर्ड. मंदीर हें फातरांनी नसता. मंदीर हें जिव्या फातरांनी आसता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक बागेत पावलू उलयता हें मंदीर खिरीच भाशेन जिवे मंदीर आसा. प्रेज द लॉर्ड. बागेत पावलू उलयता हें मंदीर जिवे मंदीर आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हें जिवे मंदीर आसा. सजमन घ्या. पळयात जायते पावटी आमी सजमतांव कितें जाणा, आमी जे मंदिरान रावता
आमी जे मंदिरान वर्शीप करता, ओके, ती वर्शीप तें मंदिर म्हटल्यार जिवें मंदिर ना. जिवें मंदिर म्हणटा ना. प्रेज द लॉर्ड. जिवें मंदिर तूं जावन आसाय आनी देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करता. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमी दर एकल्यान हें सजमोंक जायें, देवाचो आत्मो आमचे भितर वस्ती करता तो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमचे भितर वस्ती करता तो. पळयात, जायते पावटी आमी मिस्टेक करता. आमी देवाचें मंदीर सोबिवन करता. देवाच्या मंदिरान बेश्टातली बेश्ट वस्त घेता. देवाच्या मंदिरान बेश्टातली बेश्ट लादी आमी बसयता. देवाच्या मंदिरान बेश्टातले बेश्ट कलर आमी काडटा. पूण आमच्या मंदिरा विशीं आमी पळयना. पयले सजमोन घेयात, देव मंदीर तूं जावन आसाय. आतां हूंय कितें म्हणटा, जर कोणूय देवाच्या मंदिराचें निसंटन करीत, आतां सजमोन घेयात, जर देवाच्या मंदिराचें निसंटन करीत जाल्यार हूंय देवाचें उतर कितें म्हणटा, तर देव ताचो नाश करतलो. पळयात, बागेंत पावलू ज्या वेळार देवा सांगाताक एनकावंटर म्हटल्यार देवा सांगाताक तेका उलाप जायसर तेचे आदीं तो जायत्या क्रिस्तांव भाव भयणांक पिडापीड दितालो. जायते क्रिस्तांव भाव भयणांक पिडापीड, आनी तो पिडापीड दितालो, तांकां मारतालो, तांकां त्रासान घालतालो. ओके, तांकां त्रासान घालतालो. सो ज्या वेळार तो दामस्काक वयतालो, ओके, कित्याक क्रिस्तांव लोकांक धरून, क्रिस्ती लोकांक धरून, आनी दामस्काचे वाटेर वयता आसतना देवाचो आवाज ताका आयकोंक येयलो. ओके, आयकात, देवाचो आवाज ताका आयकोंक येयलो. आनी देवाचो ज्या वेळार आवाज ताका आयकोंक येयलो, तो अशा भाशेन आसलो, पावलू पावलू तूं म्हाका कित्याक म्हूण पिडापीड दिताय. आमेन. हालेलुया. कितें म्हणटा, पावलू पावलू तूं म्हाका कितें. तर पावलू थंय कितें म्हणटा, तूं कोण सायबा. कितें म्हणटा, तूं कोण सायबा. थंय जेजू ख्रिस्त कितें म्हणटा, हांव जेजू आनी तूं म्हाकाच पिडापीड दिताय. सो पावलू हूंय कन्फ्यूज जाला, कित्याक पावल सतयतालो क्रिस्तांव लोकांक, क्रिस्ती लोकांक. आनी देखून पावलू म्हणटा, हांवें केन्ना पिडापीड दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय, सजमोन घेयात, पावलून जेजू केन्नाच पिडापीड दिवंक ना, पूण पावलून क्रिस्ती लोकांक पिडापीड दिल्या. ती क्रिस्ती लोक जे कोण आसले ते जेजू घेवन चलताले, कित्याक ते क्रिस्ती लोक जेजू आपल्या काळजान घेवन आसले. सो तें जावन आसलें देव मंदीर. प्रेज द लॉर्ड. आनी पावलू ज्या वेळार तांकां त्रास दितालो, तो देव मंदिराक त्रास दितालो. प्रेज द लॉर्ड. तो देव मंदिराक त्रास दितालो, आनी ती जावन आसली देवाची रावाची सुवात. आमेन. ती जावन आसली देवाची रावाची सुवात. सो हंय देवाचें उतर कितें सांगता, कितें तर देव मंदीर हें फातरांनी बांदलेलें नसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव मंदीर हें जिव्या फातरांनी बांदलेलें आसता. हालेलुया. देव मंदीर हें फातरांनी बांदलेलें नासता. देव मंदीर हें जिव्या फातरांनी बांदलेलें आसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. सो देवाचें उतर आयज आमकां तेंच सांगोचो प्रयत्न करता. देव म्हणटा, हांव मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरान रावना. प्रेज द लॉर्ड.
देवाचें उतर म्हणटा, सर्ग म्हजें सिंहासन, पृथ्वीर म्हजे पांय हांव रावतलो. ओके, सो देवाचें उतर आतां कितें सजवून सांगता? आतां आमकां सजवून सांगलें कितें जावन आसा मंदीर. सो आतां 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 3 वर्स 17 देवाचें उतर सांगता, जर कोणूय देवाच्या मंदिराचें निसंटन करीत, प्रेज द लॉर्ड, देवाच्या मंदिराचें निसंटन करीत, हालेलुया, तर देव ताचो नाश करतलो. सो हें खूब इम्पॉर्टंट जावन आसा, देवाचें मंदिराचें निसंटन. देवाच्या मंदिराचें निसंटन कशा भाशेन आमी देवाच्या मंदिराचें निसंटन करता, हो एक प्रश्न जावन आसा. कशा भाशेन आमी देवाच्या मंदिराचो अपमान करता, हो एक प्रश्न जावन आसा. कशा भाशेन आमी देवाच्या मंदिराक संपूर्णकायेन न्याय करता, हो एक प्रश्न जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. भागयत पावलो कितें म्हणटा जाणा बाबा, हांव जी येता तो हांव न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हांव जी येता तो हांव न्हूय, पूण क्रिस्त म्हजी भितर जी येता. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? पूण क्रिस्त म्हजे भितर जी येता. प्रेज द लॉर्ड. क्रिस्त म्हजे भितर जी येता. हालेलुया. क्रिस्त म्हजे भितर जी येता. पळयात, क्रिस्त आमच्या भितर जी येता. प्रेज द लॉर्ड. सदांच मतीन धरात, क्रिस्त आमच्या भितर जी येता. सो देखून ज्या वेळार क्रिस्त जर आमचे भितर जी येता जाल्यार हें आमची कूड जावन आसा, तेची मंदीर, आनी तो आमची भितर वस्ती करता. सो ह्या मंदिरान तुका म्हें करूंक जायना, हें मंदीर तुका घाण करूंक जायना. कित्याक? ती देवाची रावाची सुवात आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळोवया आमी फाल्यां कशा भाशेन जर कोणूय देवाचें मंदिराचें निसंटन करता तर देव तेचो नाश कसो करता तो पळोवया. सो फाल्यां आमी पळोवया देवाचें उतरां कशा भाशेन देव जर देवाच्या मंदिराचो नाश करता जाल्यार देव ताचो नाश करता तो. आमेन. आमी मागोया आयच्या दिसा पासून देवाची बुद्धी, देवाची जाणवाय आमची संपूर्ण कायन आमी वाडत वचो. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 वर्स 5. पयली कोरिंथकारांचें पत्र, पयलो 20 आनी 5. खरें म्हटल्यार क्रिस्ताच्या इकोटान सगळ्या भांडारांची भरती तुमकां मेवल्या, तशीच भरपूर जाणवाय आनी ती उच्चारूचे तेणे. आमेन. सो आमी देवाच्या विजडमान आसा, आमी देवाच्या जाणवायेन आसा, आनी भरपूर जाणवाय मेळटा, आनी ती आमकां उच्चारूचे तेणे. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या भुरग्यां पासून, तेंच्या जिविता पासून ती वाडटात. तेंच्या संपूर्ण कायेन देवाच्या सक्तीन, तेंच्या संपूर्ण कायेन देवाच्या आत्म्यान ती वाडटात. देव तेंकां वाडयता. सताक ती वेंग मारतात, आनी सताक वेंग मारता आनी ती चलतात. सत तेंकां सजवता आनी सत तेंकां स्वतंत्र करता, आनी सता पासून ती जियेता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.